सर जयंत कामत आणि आयज बाय हर्षा कामत आयज म्हाका दिसता सी दॅट 10,000 वॉट स्माइल ऑन हर्षाबाई मोर दॅन दॅट 1 लाख वॉट्स आयज इतली खुशालकाय सगळ्या मिडियाचेर फक्त अंजन्या कामत म्हणून चलता. खंयचेय टीव्ही चॅनल ओपन कर आयज अंजन्या कामताचें नांव आख्ख्या गोंयांत न्ही आख्ख्या जगाक शिपडले. सो आयज तुमचो चलो अंजन्या बाब कामत आयज आख्ख्या गोंयांत नंबर 1 आणि ऑल इंडिया लेवलाचेर 212 एम आय रायट 212 रँकिंग एट द PG लेवल पोस्ट ग्रॅज्युएशन लेवल इन मेडिकल सायन्स. ओके सो आयज हेच्या बद्दल तुजें कितें म्हणणें? हांव एकदम भरपूर हॅप्पी आसा कित्याक हांवें एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें इतलें येतलो म्हणून. ताणें सांगिल्लें म्हाका विदीन आपूण 10 भितर येतलो. दिस इज अनएक्सपेक्टेड आनी आय एम व्हेरी हॅप्पी टुडे. तुझें म्हणणें कितें वर्षाबाई? म्हाका खबर आशिल्लें हांव ताका सदांच सांगतालें की तूं इतलो केलां आसा हार्डवर्क आनी देवाचें इतलें आसा की तूं येतलोच म्हणून. कित्याक कितल्या फावटी ताका न्ही अशें हें जातालें की मातशें चुकतालें. ताजें हार्डवर्क बी सगळें आशिल्लें पूण ह्या फावटी म्हाका सामको फूल कॉन्फिडन्स आशिल्लें. हांव ताका सुद्दां सांगिल्लें बाबा तूं हें जायनाका तूं ह्या फावटी कितें तरी एचीव करतलोच म्हणून. हें ताका सुद्दां विचारल्यार ताका सांगपा बरोबर. आमी फूल कॉन्फिडन्स आशिल्लीं ताका ही तो हातून ऑर्थोपेडिकान ताका इंट्रस्ट आशिल्लो. तो प्रत्येक फावटी हार्डवर्क करतालो. कितें जातालें म्हाका लास्ट टायमाचेर ताजें तें हें वतालें आनी तो फाटी पडटालो. पूण ह्या फावटी म्हाका सांग फूल कॉन्फिडन्स आशिल्लें. हांवें ताका सांगिल्लें सुद्दां बाबा ह्या फावटी तूं खर म्हणटालो तो कितें पयलो कितें आई पयलो सुद्दां येतलो तूं म्हणून सांगतालें. हांव ताका सुद्दां विचार बाबू सुद्दां हांव सांगतालें. आनी आमी सांगिल्लें ताका तुजें पळय कितें ड्रीम आहा तें फुलफील जातलेंच म्हणून ह्या फावटी कशें करून. आनी एक आनी आमकां देवाचो आमकां खूब देवाचेर आमचो विश्वास आशिल्लो. आमकां वी बिलीव इन गॉड आनी आमकां देवान आमकां खबर आशिल्लें म्हणजे म्हाका सांगतालो देव आय वील गिव सक्सेस म्हणून यू डोंट वरी. ग्रेट. इतलो भाव तुमचो. आणि अंजना बाब तुझे स्माइल आय स्वेर आता खरंच तुमच्या म्हणले 1 लाख वॉट स्माइल तुझ्या तोंडार आसा. अंजना बाबू आयज हे सगळें जालां हेचो शिस्त म्हणजे हे सगळे तुझ्या आई वडिलांक सगळे देवाक सगळ्यांक हे तूं कितें संदेश दिवंक सोदता? आयज यू हॅव कम ऑल गोवा लेवल नंबर 1 फर्स्ट प्लेस फर्स्ट रँक एट PG लेवल इन मेडिकल सायन्स आणि एट ऑल इंडिया लेवल 212. इट्स अ बिग अचिव्हमेंट फॉर अ गोवन बॉय आमचो गोंयकार. जाल्यार तुजें कितें आसा? I will say one thing only की अशी स्मॉल चिंतपाक जायना. म्हाका खूब दिसतालें म्हजे पेरंट्स बी म्हाका कॉन्फिडन्स दिताले की जातलें म्हणून. सो इफ वी वर्क हार्ड आनी आमी त्या डायरेक्शनान सारकें काम केलें आनी आमचो गोल अचीव करपाक ट्राय केलो. कित्याक जर आमी हार्डवर्क करून जाल्यार आमकां अनफॉर्च्युनेटली कॉम्प्रोमायज करपाक पडटलें. कितें दुसरें घेवचें पडटलें वा कितें दुसरें काम करचें पडटलें जर आमी हार्डवर्क करून जाल्यार. सो आय फील लायक आमचें एक ड्रीम आमी पयलीं मात सेट करपाक जाय आनी इतलें ताजे बद्दल टुवर्ड्स हार्डवर्क करपाक जाय की आमकां तें मेळपाकूच जाय. बिकॉज आमी जर आमच्या आवडीचें काम करता जाल्यार आमकां काम करता अशें दिसचें ना. सो म्हजें हेंच आसा की वर्क हार्ड, हॅव फेथ इन युअर सेल्फ अँड कीप working so that you achieve all your dreams. And now that you have come to this level, what is next for you? नेक्स्ट नाव आतां हांवें MS ऑर्थोपेडिक्स आतां जॉयनिंग खातीर घाल्लें आनी म्हाका ऑलरेडी तो सीट अलॉट जाला. सो आय वील बी जॉयनिंग आनी 3 वर्सांचो म्हजी ती ट्रेनिंग आसतली एट गोवा मेडिकल कॉलेज. ताजे सारको भुरगो आज आमगे जल्माक आयला आनी ताणें म्हणजे ताजे सारको खंय पळोवना असो भुरगो. काम कूल हंबल लोकांक कशें रिस्पेक्ट दिवप असो भुरगो जावपाक आमचें कितलो रिस्पेक्ट दिवप आमचें नशीब म्हणटा. हांव सगळ्यांक सांगता जें आमचें नशीब. नाल्यार तो आयलो पुरो जालो म्हणल्यार आमचेर तापलो आपूण खूब केन्नाच ताणें तें पुरो केलें ना. आजी धाकटे बाबूक सुद्दां ताणें तितलोच बरो केलो. ताजें सगळें सामान काडून सुद्दां ताणें भायर उडयता तरी हांव ताका म्हणटा तूं म्हणून वगी रावता म्हणून. आपूण दोतोर म्हणून आनी कोणूय तापता आशिल्लो सांगता आशिल्लो म्हणून. पूण ताणें आज पण घरान सगळ्यांक एक भशेन हाका सुद्दां आपल्याली सख्खी भयण सचिनाक सुद्दां असो सक्को म्हणजे ताजे सारको मनीस हांव सदांच म्हणटा ताजे सारको मनीसूच आमी पळोवना. व्हेरी गुड. तुजे म्हाका म्हणल्यार कितें जाता आय एम प्रावड ऑफ हिम म्हजो भुरगो म्हणून. पूण ताका तो पळय डावन टू अर्थ पळय आसा न्ही तें म्हाका चड आवडटा. आनी इवन हांवें ताका सदांच सांगलां असोच तूं लायफ टायम डावन टू अर्थ जा
आनी हांव इवन लोकांक सांगता आतां तुमकां कसल्यो डिफिकल्टी आसा सेकंड ओपिनियन तुमकां जाय डॉक्टराचें यू कॅन कॉल मी एट एनी टायम हांव म्हगेल्या भुरग्याक तुमकां कॉन्टॅक्ट करून आनी तो दिता सगळ्यांक बरो करतलो. परमिशन घेवपाची गरज ना कोणाचें बाबा म्हगेले बुताले बाबा ताकाय हांवें सांगना लोक तुजे कडल्यान एक्सपेक्टेशन लोकांचे हाय आसा यू फूल तूं तांचे ते एक्सपेक्टेशन पळय कितें हाय आसा म्हणल्यार इतले एक्सपेक्टेशन म्हाजे तर जावंक नाशिल्ले पयले. सर आनी एक सांगता एक दुसरें म्हणल्यार बाबूचे म्हगेलो बाबू म्हाजो हुशारूच पूण जेन्ना म्हाका टॅन्थाक म्हज्या एका क्लोज फ्रेंडान सांगलें तूं सर एंटनी म्हूण ताका ट्युशनाक ताका हें कर म्हणून तेन्ना हांवें तुमकां एक फोन केलो आनी तुमकां रिक्वेस्ट केलो की तुमी म्हगेल्या घरा कडेन म्हगेल्या बाबूक शिकोवपाक शकता काय म्हणून तेन्ना तुवें म्हाका पयशांचें कांयच सांगलें ना पयशे मनी नॉट मॅटर फॉर मी म्हणून सांगलें आपूण आय वील कम एंड आय वील टीच युअर सन यू डोंट वरी म्हणून सांगलें तें म्हाका खूब आता आनी फ्रॉम दॅट टायम ऑनवर्ड्स म्हगेलो बाबूक एक बाबू सदां सांगता बाबा आपूण स्मार्ट आशिल्लो पूण जेन्ना आपल्या एंटनी सर मेळ्ळो तेन्नाच्यान आपूण आनी स्मार्ट जालो म्हणून टर्निंग पॉइंट जालो And I am proud of that. तुमच्या फॅमिलीने आमची फॅमिली खूप बरी केली आणि- तुझे मिसेसीन किंवा आणि- तुझ्या हाणे बिणे खूप आणि आमकां दुसरें बरे सर- केले येताले कितें जालें म्हणटकीर बाबू पास जालो म्हण मुद्दम येवन तुमी आमकां मागीर सुद्दां तूं हरशी ताका ट्युशन दिनाशिल्लें तरी आसतना येवन परच्या फाटी सुद्दां तूं आयलो म्हण येवन बरें आमकां खूब तुमचो हे सगळें फुलफील जावपाक आमची घरात एक युनिटी आसा वी आर 7 people स्टेईंग इन होम जॉईंट फॅमिली. जॉईंट फॅमिली आनी आमी चारूय फॅमिली 7 जाण मनशां आमचे सक्सेसान सगळ्यांचा ताजे सक्सेसान तांचे सुद्दां तितलेंच कॉन्ट्रिब्युशन आसा ताजेच प्रत्येक फाटी हाणे म्हणजे सगळ्यांक without- रामचंद्र कामत म्हणटा की भावान आनी हाणे आनी भाईन तर सामकें देवांक सांगून सामकें आनी म्हगेले आतां तागेले आदमी सुद्दां आजा आवय सुद्दां आमी सगळ्यांनी आणि एकठांय रावन विदाउट म्हणजे कितें आसता विदाउट म्हणजे तांणी एक सगळ्यांनी विदाउट सपोर्ट यू कांट अचीव एनीथिंग यू नीड सपोर्ट ताका सगळ्यांनी बरो ना केलो आणि तुम्ही आता इतले म्हाजे उलयले म्हाका तेजे थोडे उलोवनी आयज बाबूचे एक कॅरेक्टर इतलो म्हाका आवडलेलो 5:30 पासून फोन कर बाबू हांव येता ट्युशनाक सकाळी फुडें ताजेर तुमकां हांव सर सांगता जेन्ना 5:30 तुमी पळय येता म्हूण सांगताले ताका न्हय तेन्ना हांव ताका सांगतालो बाबू सराक मातसो आनीक हाफ एन अवर लेट यो म्हूण सांग रे की तूं आतां तेन्ना बाबा सराक आपूण सांगपाक शकना म्हूण सांगतालो बरी खुर्ची बिर्ची तो रोखडी मारून सांगतालो दवरून ही इज माय गुरू आपूण ते गुरूक सांगपाना गुरूक आपल्यान गुरूक टायम दिवपा जाय म्हणून बट आपल्याक टायम दिवंक आयज एक संदेश दिता हितूंतल्यानूच अंजनाच्या समोर हो एक असो स्टुडंट आशिल्लो म्हाका उगडास जाता रातचो 11 पासून येवन ट्युशन घेता म्हणून हो अंजना म्हणटालो येस सर यू कम आनी घेतला सर तुवें होय केन्नाच एक्सक्यूज दिवंक ना सो दीस इज माय लेसन एंड माय एडवायस टू ऑल द स्टुडंट्स दोज हू वॉन्ट टू अचीव समथिंग बीग इन लायफ फॉलो एटलीस्ट वन फुटस्टेप ऑफ बाब अंजन्या जो लेट नायट जावं अर्ली मॉर्निंग जावं केन्नाच ताणें म्हाका म्हणूंक ना सर इतले सकाळी उठोंक जायना फोन केलो उठोन रेडी आसतालो तो अंजना बाबू तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी कॅन यू नेम द स्कूल एंड हांव कॉलेजीस एक सांगपाक सोदता सर one म्हाका एक ती टिचर कोण ती फर्स्ट एवरिडा बट टीचर पळय आशिल्ली न्हय होय. तिणें म्हाका सदांच बाबू विशयी सदां सांगता ती ही इज व्हेरी स्मार्ट आनी वॉट एवर शी वॉज सेईंग न्हय तें आनी आज प्रूव करून दाखयलें म्हाका आणि हो व्हिडिओ विल नॉट कंप्लीट विदाउट मी बीइंग प्रेझेंट विथ माय चाइल्ड आय एम व्हेरी प्राउड ऑफ माय चिल्ड्रन जो भुरगीं जी मेडिसिनान आसा जी जीएमसीन आसा अजून हांव तांकां सल्यूट करता सगळ्यांक अँड आय एम प्राउड ऑफ यू अंजना आय वॉन्ट टू बी विथ यू अँड मे गॉड ब्लेस यू थँक यू व्हेरी मच फॉर बीइंग माय चाइल्ड फॉर बीइंग माय स्टुडंट अँड फॉर द डिसिप्लिन एज अ हार्ड वर्किंग आई म्हणटा तशी सदांच ते तुजो भरोसो दवरलो भावार दवरलो चल वच तूं फुडें एंड यू विल अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव आनी सर आनी एक आमकां तशेंच ताका बाबू सदांच आमची एक बाणावडीची शांती टिचर म्हणून आनी तिजो पुरुषोत्तम सर म्हणून ताणी बाबू खूब म्हणजे हें केलें म्हणजे कशें म्हणजे म्हाका उगडो आसा पुरुषोत्तम सन्मानी एवरेज टिचराची खबर गेले इंटरव्यूनी पुरुषोत्तम सरांनी ताका खूब म्हणजे हांव ताका व्हरतालो ताका तसो टिचरीगेर ताका शांती टिचरीगेर ताणी केन्ना दाखयलें ना ताणी सदांच सांग यू आर अवर फॅमिली मेंबर ओके आनी ह्या लोकांचे सगळ्यांचे गायडन्सान तो आज व्हडलो मनीस जालो येस लास्ट एंड फायनल तुका सांगता तशें
कॅन यू नेम द स्कूल्स अँड कॉलेजीस? हांवें म्हणजे आख्खे स्कुलींग विद्या विकास अकॅडमी नर्सरी हांव एक बॅम्बीज किंडर गार्डन म्हणटा थंय वतालो, मागीर 1st to 12th विद्या विकास आनी मागीर गोवा मेडिकल कॉलेज. ओके फावटी हांव नको ह्या जगान हांव कितलो तेंप जगतलो पण ना सर पूण आसो पासून काय सर विभागात बाबू मागीर हे जातकच ताका गोल्ड मेडल मेळटा तेन्ना परत तूं घेता. बाबूक स्वाट सोडचो ना आसो पासून म्हाजी भुरगीं सगळीं आसा. सर तू यू विल लिव्ह 100 years. थँक यू सर. I will pray for that. Yeah, but I don't want to live till my stick in my hand. तुका कोण म्हणचो तू तेजी खाशा रक्ताची भयण न्हू म्हणून म्हाका जाल्यार खबरूच ना. खरें सांगता तुका तू एक दोन उतर सांग. Being his sister, I'm very proud, and I don't know how to express my words for his achievements and success. He has every time he has made us proud on every level, and this is the result of it. And it's amazing. And I can see that because म्हाका उगडास आसा. हांव ट्युशनाक येता तेन्ना तूं मदीं मदीं मध्ये मागीर येताले तेन्ना म्हाका विचारताले बाबूचें कशें चलता. सो दॅट एन्थुजियाझम इज स्टील देयर. एनी हांव थँक्यू. तुका एक सर कितें म्हणटालो? काय ना ते बाबूचे सामको बुस्टर बुस्टर. ओके booster. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं.